여기 거기로 왜 뭐? नायरा. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? होप तुम्ही सगळी बरी आसली. आयज ट्यूजडे एक्चुली आनी आयज गौतम पुजा करता, पण 11 जाली. गौतमाक आयज बेगीन वयपाक जाय आसली. सो आयज तो 10 सुमारचे अभिषेक करता पळय गणपतीचो, तो केलो आनी गेलो. आनी आयज म्हाका सकाळ फुडें पत्रिका बी रिसीव जाली म्हाज्या भावाची, सो दाखयता तुमकां. आनी बायचें फर्स्ट नांव खंयच्या पत्रिकाचेर आसा तें. आनी फुडें फुडें खूब आसा लग्नाचें नांव आसतलें, पण आतां तें ल्हान आसा न्हू आनी फर्स्ट पत्रिका, सो खूब एक्सायटेड जालें. आनी आतां हांव फुलां काडपाक येयला पळय. गोकर्णाची खूब फुलां फुल्ल्या आनी पुजा करता आतां. फुलता जाय तितली काडटा, उरलेली झाडाकूच सांगता. आनी अनंताची बी फुलल्या, सो अनंताची काडटा. एका कळो येयला, भरपूर तेंपान म्हणटा तसो कळो येयला. एका गुलाब जे फुलोवन गेल्या पळय ते म्हाका कट करपाक जाय, कित्याक गुलाब खंय तेणी पळय कितले कांदे अशे घेतले, पिड्ड्यार जाल्या म्हणटा ती. गुलाब जितलो कट करता तितलो व्हडलो करता. अशें जाय दिला हें ऑलरेडी हांवें थंयसर लायलेलें म्हजे गॅलरीन, पण तितलें जावंक ना म्हाका दिसता वता खातीर. त्या हातरीन लायल्ले पळय जे बरें जावंक ना ते हाडटा आनी हांगासरूच दवरता. म्हाका दिसता परत रिपॉटिंग करचें पडटलें तेंचें, कित्याक बरी माती बीन ना. सो बरी माती घालता, कोकोपीट बीन घालता आनी तें रिपॉटिंग करता आनी हांगासर हाडून दवरता. तर म्हाका कितली आयज फुलां गावली. आनी एक हांवें हें इन्सुलिनाचें पान घेवन येयलें खावपा खातीर. सो पुजा करता आतां आनी मेळटा तुमकां. हो पळयात, हो आसा म्हजो आयचो ब्रेकफास्ट. आनी ह्यो न्हू जे सोसायटीन गावता पळय तेज्यो चपाती. सगळीं जाणां म्हणटा काळ्यो काळ्यो चपाती दिता, पूण हांवें दवरून पळयले म्हाज्यो अश्यो तितल्यो काळ्यो जायना, बऱ्यो दिसता पळोवपाक आनी टेस्टूय बरी आहा. आनी हे सौराक न्हू मायंड केल्लेले हांवें न्हू चणे बिणे फुगत घातले, लायक काबुली चणे, काळे चणे अशे मिक्स करून हांवें चणे फुगत घातले. आनी राहुल न्हू काल खूब दिसांनी काफ्रियाल खावपाक येयलो, सो म्हाका दिसलें आयजूय येतलो म्हणून, पूण तो आयज म्हणपाक लागलो पूण येयना. सो हांवें कितें केलें, ते चणे तशेंच दवरले आनी तिणें सौराक केल्ले ते घेवन येयले. आतां म्हटलें ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर ते सुशेगाद तेचे अशें मिक्स वॅज कशें करता म्हटलें. सो आतां ब्रेकफास्ट करता 11:30 जाली आनी अर्द्या वरान भायर हाडपाचो टायम जालो. कितले कामान बिजी उरता. आयज आनी वयल्यान 8 उठलेलें हांव, बेगीन उठलेलें. हरशीं 8:30 म्हटल्यार बी उठता. मागीर बेगीन उठलेलें तरी पण म्हाजी कामां जालना. सो ब्रेकफास्ट करता आनी मेळटा मागीर. ब्रेकफास्ट जालो म्हाजो आनी 11:15 जालां आनी 15 मिनटां आसा बायक हाडूंक वचपाक. त्या म्हणसर तुमकां पत्रिका दाखयता पळया आनी येया तुमी लग्नाक. आनी आमची मोमाची कमी आमकां महसूस करपाक दिवं नाका. सगळ्यांचो मोग आसूनी लग्नाक. सो दाखयता तुमकां लग्नाची पत्रिका. आनी लगीन तर शुअरली दाखयतलें फूल इन डिटेल. सो पयली पत्रिका. आनी हांव थर्सडे वयतलें, मोस्टली थर्सडे वयपाचें अशें चिंतलां. आनी आयज मेहंदी घालपाचें चिंतलें हांवें. माथ्यांक मातशें अशें म्हाजे केंस न्हू पिकल्या. 30th एज आसा म्हजी, पण केंस बीन खूब पिकल्या. सो ताका लागून मातशी मेहंदी घालता आनी मातशें कितें करपाक जाय तोंडाक बिणाक मागीर सांगता तें तुमकां स्लोली. पण पयलीं आतां आमी पत्रिका पळोवया. सो ही आसा पत्रिका. आनी मोस्टली आमचे म्हणजे मोस्टली न्हू सगळ्याच पत्रिकांचेर आमचे गणपतीचे जे आसता पळय ते मेन आसता. सो ही बॅक सायड म्हाका खबर ना. सो पळय असो गणपती बीन लायला आनी बरी दिसता पत्रिका पळोवपाक. युनीक आसा अशी, बरी डिजायन बीन आसा. शुअर न्हू ही भैयाचे भयणी, म्हणजे आमचे सगळ्यांची भयणी लिना दिदी तेणेनूच केल्या आसतली शुअर. सो बरी दिसता पत्रिका. आनी पळय हें नांव तेचें पांडुरंग, पण ताका सगळीं जाणां प्रज्योतूच म्हणटा. ओके. आनी प्रियांका पळय फर्स्ट पत्रिका म्हाज्या फॅमिलीनसून गौतमाचें नांव आसा. एक्चुली पत्रिकेचेर तेजें नांवूच कोणें घालून दिवंक ना, पत्रिकाच ना भितून. बायन काडली दिसता. राव दाखयता तुमकां. पत्रिका बायन काडून खाटीर दवरलेली पळय. 23 नोव्हेंबर 11 सुमार. आनी डॅडी बसतलो म्हणजे म्हाजो काका, कजन काका तो प्रकाश काशीनाथ बांदेकर हो बसतलो. आनी हे तेजे चेडवाचें नांव लिना प्रणय मोरजकर. ओके. हें म्हाज्या मम्मीचें नांव अलका आनंद बांदेकर. आनी हें म्हाज्या काकाचें नांव, म्हणजे म्हाजो मम्मीचो जो सक्को देर आसा पळय तेचें सुमित्रा रामकृष्ण, म्हणजे म्हाजो सक्को काका.
मागीर ही आमची सगळी कजन्स. कुंदा चंद्रकांत बांदेकर ही म्हणजे चुलत काकी लागता. तिका आता नावच पडलं फाटली काकी, बाय बीन तिका फाटली काकी म्हणटा. प्रभावती प्रभाकर बांदेकर ही बीन सगळी कजन. आणि ही ग्रॅनी म्हणजे डॅडीची मम्मा, आजी पळय ती ही. ओके. आणि समस्त बांदेकर कुटुंब बीन सगळे. आणि आता बांदेकर कुटुंबान येयना, आता म्हाका रियलायज जाता ते. सो हे पळयात, हे म्हाजे फर्स्ट पत्रिकाचेर म्हाज्या बायचें नांव आसा, शिशा आनी लायरा. हे पळयात. आनी 22 तारीख हळद आसा, सकाळीं बरयल्या, पूण सकाळीं आतां पळोवया कशी कितें जाता ती. कित्याक ओंकलेलें घर आसा तें मातशें पयस आसा माशेलान. सो ताका लागून आतां मुहूर्ताचें कशें कितें अकॉर्डिंगली आमची हळद जातली. आनी परवरी लगीन आसा, AC हॉल आसा. सो सगळ्यांनी येवपाचें लग्नाक. टायम जालो 12:05 व्हिडिओ एडीट करताले. सो मातसो लेट जालो. 12 सुट्टा पागवाडी, पण 12 12:30 बीन अशें कांय प्रॉब्लम ना. आसता बाई थंयसर, वयता बाय हाडपाक. येयले आख्खे वाटेक मम्मा किंडर जॉय दी नांवां बीन सगळी चॉकलेटींची कळटा ताका. जे कळोंक जाय तें कळना. आनी ही पळय तुमकां सांगलेली न्हू गाडी मागीर दाखयता म्हणून. पळया हें बरी दिसता आतां पळोवपाक. वेळाचेर स्टिकर घातला. अंत अस्त प्रारंभ, द एंड इज द बिगिनींग. बरें केलां. आनी आपुणूच 10 फावटी येवन गाडी पळयता. पळय मम्मा किंडर जॉय जाय खंय ताका. बालवाडीन कोणाचो बर्थडे आसलो सगळ्या भुरग्यांक हें ताळ दिल्या आनी एक चॉकलेट दिल्या आनी केक दिला खंय. चल केक तेणें खाल्लो, म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक खंय खावपाक दिलो खंय केक. कोण कोण तो? हे पळय, हे आसा अमुलाचे गो 280 रुपीज 5 kg. आनी हे नॉर्मल वीट. म्हाजे कडेन नॉर्मल विटाचे पॅकेट आसा. 1 किलोची पॅकेट अशी केल्ली आसा हांवें. वीट बरें न्हू वॉश करून सुकयलें आनी मागीर हे पॅक करून दवरलें. 40 रुपयान हांव दिता. सो कोणाकूय जाय जाल्यार म्हाका मॅसेज करा. सो आतां हांव तुमकां न्हू मेहंदी कशी करता हांव ती दाखयता. ऑलरेडी हाफ हांवें ती यूज केल्या. सो हाफ आसा म्हजे कडेन. सो आतां करया चला. फुली कंटेनरान जितली हाफ तितली हांव काडून घेता. म्हाजे केस थोडे न्हू, सो म्हाका चड लागना. सो ही बीन चड हाय, पूण सगळी करता हांव आतां. कित्याक खूब टायम जालो मागीर पिड्ड्याक वयतली न्हू ताका लागून. सो एका कंटेनरान अशें उदक गरम करून घेवपाक जाय. हितून न्हू सगळें आसता. ब्रिंगराज, आमला, करी लीव, मेथी. सो आनीक हांव हितून आनीक एडिशनल कांय घालिना. उदक बरें शिजलेलें आहा, तितून घालपाची च्या पावडर. ग्रीन टी न्हू, नॉर्मल जी आमची च्या आसा पळय ती. च्या बरी खतखतली आसा. सो आतां गॅस बंद करून सो गरम गरमच आसतना च्या हांवें तितून घालून घेवपाक जाय. आनी कमीच च्या घालपाची आनी ती बरी मिक्स करून घेवपाक जाय. सो जितली हांवें च्या केल्ली पळय तितली सगळी घातली आनी अशें हांवें थिकूच केलें, कित्याक नाजाल्यार ती गळटा न्हू मागीर. सो ताका लागून इतली थीक करून ही ओवरनायट अशी क्लोज करून दवरपाक जाय. टायम जाला ऑलमोस्ट 11 जावपाक 10 मिनटां अशी आसा. मेहंदी बीन सगळें केलें आनी घरांतलें सगळें आयदनाचें बीन सगळें काम केलें, चेंज बीन केलें. आनी आतां न्हिदपाची तयारी चालू आसा. आनी फाल्यां बेगीन उठपाक जाय. मेहंदी बीन घालपाक जाय न्हू, सो ताका लागून बेगीन उठपाक जाय. हांव 4 वरां दवरता. एक्चुली 2 वरांकून चड दवरपाक जाय. मिनिमम 2 वरां दवरूंकूच जाय. सो हांव 4 वरां दवरता. पयतलें फाल्यां कशें कितें तें. तकली बीन मागीर दुखत जाल्यार मागीर हांव 3 वरां भितूनूच काडटा. आनी हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.